पावसाच्या दिसांनी मुरगावच्या लोकांक मिळाना सारखे उदक। 3 महिने झाले उदकाचो प्रश्न असा तसोच। थळाव्या लोकांनी घेतली भौशिक बांधकाम अभियंतो आणि आमदाराची भेट। रस्ते आधीच गेल्या फोंडान, तातून आता रस्त्यात गोरवांचो त्रास। रस्त्यार थपकल मारपी रस्त्यात गोरवांक लागून फर्मागुडी येरादारीक आडखळी। जमीन सेटिंगाच्या मुख्यमंत्र्याच्या आरोपा उपरांत चाळवलो आमदार प्रसाद गावकार। सरकाराक दिल्लो तेको घेतलो काढून, त्या उपरांत घेतली राज्यपालाची भेट। म्हणटा भाजपा लोकां खातीर करिना काम। युवकार हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। सांगेचो अपक्ष आमदार प्रसाद गावकारान भाजपा सरकाराक दिल्लो तेको काढून घेतला। देखून भाजपा सरकाराचे मानशेक खावटे पडला। संजीवनीच्या विशयाचो पूर्ण अभ्यास करून आनी नवो प्रस्ताव घेवन आपूण शेतकारांचे शिष्टमंडळ घेवन सोमारा मुख्यमंत्र्या म्हऱ्यान गेल्लो, पूण ताणें संजीवनीचो एकूय विशय सारको आयकून घेतलो ना। सांगेचो आमदार प्रसाद गावकारान अंदर की बात सांगली। इतलेंच न्हू तर IIT खातीर आपणे जमनीचो डील केला असो आरोप केला, तो आरोप सिद्ध करचो अशें आव्हानूय ताणें मुख्यमंत्र्याक दिला। संजीवनी वयलो आपलो प्लॅन आनी IITचेर प्रतिक्रिया दिल्या उपरांत सांगेचो आमदार प्रसाद गावकाराक भाजपान चोय वटेनच्यान घेरपाचो यत्न केला। भाजपाचो फुडारी दामू नायकान ताका फटींग म्हटलो, जाल्यार तो राजकारण खेळटा अशें रमेश तवडकारान म्हटलें। त्या फुडें वचून जमिनी घेवन प्रसादान डील केला असो मुख्यमंत्र्यान केल्लो आरोप प्रसादाच्या काळजाक बाणावरी तोपलो। प्रसादान दामू आनी तवडकाराक वडीर काडलेच, पूण मुख्यमंत्र्याक आपल्या वयलो आरोप सिद्ध करपाचें ताणें आव्हानय दिलें। पळयात। 2 दीस पयलीं गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एक बेजबाबदारीचे वक्तव्य केले, एक आरोप प्रसाद गांवकाराचेर केलो आनी ह्या आरोपाचे खंडन आयज आमी आयिल्ले आसा। विशय पयर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 2 दीस संजीवनीचो आमी एक प्रोजेक्ट सीएम आमकां मांडलो। तो प्रोजेक्ट सीएम आमकां मांडले नंतर जेन्ना आमी भायर आयले, तुमी सगळे पत्रकार सगळे आशिल्ले आनी तुमच्या पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान हो विशय आमी संस्थेक सांगलो आनी तुमच्याच भितरल्या भावना आमकां जेन्ना IITचेर प्रश्न केलो तर त्या प्रश्नाचें उत्तर हांवें कितें दिलें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की IITची प्रपोज सायट केली ती पयलीं विलेज कोर्टाली, ती पयली जमीन दाखयली ती। आनी जेन्ना मनोहरबाई गेले, डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी चार्ज घेतलो तेन्ना तांकां 16/9/2019 आमी लेटर केल्लें। त्या लेटरा भितर सगळें सांगिल्लें की IIT प्रोजेक्टा खातीर जेन्ना हे कित्याक लागून की जेन्ना तांणी डिसिजन घेतलें की हो प्रोजेक्ट सत्तरी व्हरपाचो, हो डिसिजन तांणी घेतलो, त्या वेळाचेर तांकां आमी लेटर केलें आनी त्या लेटरा भितर सविस्तर रिगार्डिंग शिफ्टिंग ऑफ IIT प्रोजेक्ट फ्रॉम सांगली तालुका टू सत्तरी तालुका हेजेर आमी सविस्तर आमची पळय जमनीचें कितें हें आसा तें सगळें तितून आसा पळय हाजे पार्टिक्युलर्स सेकंड सायट आनी थर्ड सायट म्हणजे पहिली सायट आमची आशिल्ली ती कोटारली, दुसरी सायट आशिल्ली ती तिसरी सायट आशिल्ली ती उगेर, हे 3 सायटी टोटल मार्क करून दिली। आणि हे इतलें काम कलेक्टराक घेवन आमचे मडगांवचे कलेक्टर सावथ गोवा कलेक्टर आसा तांची रॉयाक घेवन डेप्युटी कलेक्टर सांगेचे हांची सगळ्यांक घेवन हें काम फटाफट तातडीचें केलें आनी ही सगळी प्रोसिजर कितें आसा तो आमी गव्हर्मेंटाक धाडून दिलो। आमचो दामू ताणें केलें, त्याच बरोबर रमेश तवडकारान केलें। स्क्रॅप मटेरियल आयज मडगांव म्हणजे पातोळ्याक आसा, हांव सरळ सांगता, चार्ज करता। ज्या मनशाक ह्या गोश्टीची कांयच कल्पना ना, कोणा कडेन जर फीडबॅक घेवप आनी ते ती बसून उलोवप, हे पोपट जाले सगळे, हे BJPचे सगळे पोपट जाल्यात। आनी म्हाका दिसता ती थोडीफार ती जी BJPची ती धोरणां आसात ती आमच्या सारकी मनशाक पटना, तेन्ना आमी अशे पद्दतीचे आमकां उलोवपाक पडटाय। आनी जे मनशाक पोपट जावपाचें आसा ते BJPच्याच भितरल्या हाचे भितर आसतले। हांव क्लियर आज स्टेटमेंट करता। काल दामू जे उलयला त्या दामूक म्हाजो इतलोच प्रश्न आसा, तुवें फातोड्याक कितें पर्यंत डेव्हलपमेंट केला? ह्या सरकाराक पाठिंबो दिता आसतना आयज हो पाठिंबो विड्रॉवल करता। आयज हांवें लेटर केला आनी हो पाठिंबो विड्रॉवल करता। हाजी पयली एक परिस्थिती आयिल्ली, त्या वेळाचेर हांवें
कॉर्पोरेशन जे आशिल्लें ताचो राजीनामो दिल्लो तेतून तुका खबर आसा आनी प्रसाद गांवकारान एकट्यानच केल्लें आयज हांगच्यान हो पाटील जो आसा तो आतां आमची गव्हर्नरा कडेन वचचो आनी ताका दिले नंतर पाटील म्हाका राजकीय विड्रॉवल आसतलो. प्रसादान संजीवनीच्या प्रस्तावाचेर उजवाड घातलो. तो म्हणटा आपूण पूर्ण अभ्यास करून शेतकारांक घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्लो पूण ताणें आपलें एकय उतर आयकून घेतलें ना आनी वेल्यान सांजे कडेन आपणें जमनी वयल्यान डील केल्ल्याचो आपल्याचेर आरोपय केलो. पायीक देवाच्या देवळांत येवन खरें कितें तें सांगचें नाजाल्यार आपूण येवन सांगता अशें आव्हानय सांगेचें ह्या आमदारान मुख्यमंत्र्याक दिलां. तवडकारान काल संजीवनीच्या विशय उलयलो. संजीवनीचे कितें पर्यंत तेंच्यांनी हें केल्लें कडेन आसा अभ्यास केल्ले कडेन आसा हें म्हाका सांगचें. बीजेपीच्या कोर कमिटीन काल तें नांव घेतले कडेन आसा ताणें कितें पर्यंत अभ्यास केलो नाजाल्यार हांवें कितें अभ्यास केलो हांव सांगता. जेन्ना शेतकारा कडेन मिटींग घेतली हांवें शेतकारा कडेन मिटींग घेतले नंतर जेन्ना 1 म्हयन्याच्या भितर हांव सगळो प्रोसेस तयार केलो आनी म्हाका दिसलें खंय तरी ह्या वर्साक आमी फॅक्टरी चालू करूं शकतात आज त्या कंडिशनाक आनी म्हणून हो रिपोर्ट काल दिल्लो. संजीवनीचेर काल एकूय स्टेटमेंट सारको सीएमान आयकून घेतलो ना भितर. एक्चुअल फॅक्ट सांगता तरी आसतना का भायर सरकाराक आमी पडना सरकार आमगे आयकून घेतले हो विशय म्हाका मानचो पडलो. पूण सांजे 7 वरां भितर एक लिटिशन म्हाजेर येता की हांव डील करपाक वता म्हणून कितले डील म्हाजे पळय जाल्या पळय ती काडची सरकारान म्हाजेर इन्क्वायरी बसोवची. सरळ चॅलेंज म्हाजेर सरकारान म्हाजेर इन्क्वायरी बसोवची कितले डील पळय आमी केल्या ती काडची. पायदेव आसा दामबाब आसा आमगे सांग्यावलो तेवच्या बिंबेश्वर आसा सायबीणमाय आसा आमगेली पिरा आसा हांव सगळ्याक साक्ष करून सांगता हांव नांव हाती घेवन सांगता की ह्या जमनीच्या बद्दल कितें जर हेराफेरी जाले आसत कित्याक हांव कमिशन खावपाक वता आसत जाल्यार सीएमान स्वताक म्हाजे पायदेवा येवचें त्या पायदेवा आमचें अशें जागृत देवस्थान तें येवचें आनी सांगचें की तूं जमनी डील करपाक आपल्या कडेन वता म्हणून. गोवा 365 खातीर पणजीच्यान इर्शाद शेख. गोंयकारांक फकत रस्त्या वयल्या फोंडकुलांचो त्रास जायना जाल्यार रात दीस रस्त्यार बसपी गोरवांक लागूनय तकली इरार जाल्या. रस्त्यार ठाम मांडून बसपी गोरवांक लागून येरादारीक आडखळ निर्माण जाता. त्या भायर अपघात जावपाची शक्यताय आसता. रस्त्यार बसपी गोरवांक लागून कितलेशेच अपघात जाल्यात. ह्या अपघातांत लोकांक जीव वगडावचे पडल्यात. भटक्या गोरवांचो प्रस्न अजूनय सुटावो जायना. गोवा 365 रस्त्यांचो विशय लावन धरला. तेच बराबर रस्त्यार बसपी भटक्या गोरवांक लागून लोकांक कितें त्रास जाता ताचोय नियाळ घेवपाचें काम चालू आसा. ही पळयात फार्मागुडीच्या रस्त्यार बसलेली गोरवां. रस्त्यार थपकल मारून बसलेल्या गोरवांक लागून येरादारेक कसो आडखळ जाता ते पळयात. काल जाल्यार एकटो मोटरसायकल काल पडलो मागीर आनी कितें करपाचें मदीं दिसता पळय गोरवां दिसता. आनी ती आमची गोरवां पळय सगळे बरें सगळे रस्ते बरे रस्त्याचे बसता त्रास बरो लागून रातचे त्या दिसाचे सगळे लोकांक त्रास जाता. ते काल पळय हांगा फाटीं एक्सिडेंट जालो तो भुरगो सामको रस्ते भायर पडलो म्हणून चालू आसा. रस्त्यार मदीं पडलो जाल्यार तो मरून वचपाचो गाडी पोंदा पडलो. हेजे कितें तरी आमचो गोविंद बाबा एक आसा शेजारी आहा जावं आनी कोण आहा तेणी बाबान तेणे बाईन कितें तरी हें करून तें एक सायडीन करपाचें जावं कितें करपाचें पंचायत कांय करना. पंचायत कितलो तेंपू जालो आतां पंचायत कितलीं वर्सां जालीं गोरवां हांगा आसता पूण पंचायत कांय तें करिना. नागेशी पंचायत करना ना आनी खंयची पंचायत कोण तें करिना. फाटीं तिथे बैलाक हें जालो ते रिवर्स घेता आसतना रस्त्यार आशिल्लो तो टायर फाटल्यान पडलो. तो मागीर आमी हांवें कंप्लेन केली तेजी हितून गोरवाची हितून मागीर तेणी येवन 2 दिसांनी येवन ताका तेणी मागीर येवन येलो हय. गोवा 365 खातीर फार्मागुडीच्यान कृष्णा नायक. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान जागतीक भलायकी संघटनेचो एक अहवाल प्रसिद्ध केला. ताचे प्रमाण UK, अमेरिका, स्पेन, फ्रांसा सयत जगातल्या हेर देशांत कोरोनाची दुसरी ल्हार आयल्या. संवसारभरात कोरोना बाधितांचो आंकडो बरोच वाडला. ताच्या उलट भारतात कोरोना दुयेंतींचो आंकडो बरोच देंवला. भारतात 10 लाख लोकां फाटल्यान 310 जाणांक कोरोनाचो बाधिकार जाला. भारतात एकाच दिसात 54,044 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर 717 जाणांक मरण आयला जाल्यार 61,775 पेशंट बरे जाल्ल्याची बातमी आसा. आयज मेरेन भारतात 76,51,107 कोविड-19 पॉझिटिव्ह केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशी 7,40,000 पावल्यात. 1,15,914 दुयेंतींक मरण येयला जाल्यार 67,95,103 पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनान पिडलेली भारतातली ही 5 राज्यां. महाराष्ट्रात 16,09,000 केशींची नोंद जाल्या. आंध्र प्रदेशाचो आंकडो 7,89,000 पावलो. 7,76,000 हो कर्नाटकातलो आंकडो. तमिळनाडूंतल्यो केसी 6,94,000 पावल्यात.
उत्तर प्रदेशातलो आंकडो 4,59,000 जाला. संवसाराचे परिस्थितीचेर नदर मारीत जाल्यार दिसून येता संवसारात एकाच दिसात 3,81,000 पेशंट सापडल्यात. एकूण संवसारीक केसी 4,10,00,000 पावल्यात. 11,29,000 जाणांनी निमणो श्वास घेतला जाल्यार 3,06,00,000 लोक बरे जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. आनी संवसाराचे फाटीवयले कोरोनान पिडिल्ले हे 5 देश. अमेरिका 80,65,000ची नोंद करत पयले सुवातेर आसा जाल्यार 76,51,000 केसी नोंदयत भारत दुसरे सुवातेर आसा. ब्राझीलांतलो आंकडो 52,74,000 पावलो. रशियेत 14,31,000 केशींची नोंद जाल्या जाल्यार स्पेनात 10,29,000 केशींची नोंद जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कांद्यान सेंच्युरी मारली. काल 80 रुपयांचेर पाविल्लो कांदो बुधवारा 100चेर पावलो. सामान्य मनशा खातीर कांदो भोव गरजेचो. बाकीच्या भाजयांचे दरय वाडल्यात, अजूनय वाडूं येतात. पळयात बाजारात भाव आयिल्ल्या भाजयांचे भाव. सोमार दिसा कांद्याचे दर 80 रुपया असले. आज ते 100चेर पावल्यात. पावस पडिल्ल्यान बागायती कुशिल्ल्याची रजांव विक्रेते दितात. गोंयांत कांदो बेळगांव आणि महाराष्ट्रांतल्यान येता. कस्टमर है थोड़ा स्लो है. प्याज वही अच्छा एक नंबर है तो 100 रुपये किलो, बाकी का 80 और उसका 60. 3 क्वालिटी है. 3 क्वालिटी. एक नंबर है जो 100 रुपया और उसमें थोड़ा दाम है 80 और 60 रुपये. हाँ मार्केट में थोड़ा ठंडा है. थोड़ा कांदा पुराना आने का था ना, नया कांदा. बीच में बरसात आया ना, पूरा भोगी चला गया कांदा. इसके लिए थोड़ा उसके लिए इतना महंगा हुआ है. बीन्स तो कम हुआ. बीन्स का रेट 80 हुआ, तुरई 70 हुआ, कैप्सिकम भी 70 हुआ किलो. कैरेट भी 70 है. और कैबिज तो 45 है, 40 है. और कौन सा मिर्ची का तो 60 रुपये है रेट. ये तो डे बाय डे रेट इंक्रीज हो रहा है. आदमी सस्टेन नहीं कर सकता. आई एम अ होटेलियर, मेरे होटल्स हैं, मैं अपने घर की परचेज़ के लिए आया हूँ. बट आई एम शॉक्ड कि जो वेंडर हमारे को दे रहा है, जो हमारा रेट सेट है, उसके कंपैरिजन तो रेट्स डबल हैं. आज 4 दिन पहले 70 था, फिर 80 हुआ, आज 100 हो गया. इट मे एक्सीड टू 120, 150. हाउ पर्सन कैन सस्टेन? चाहे सब्जी कोई भी हो, फ्रूट्स हो, वट एवर इट इज़, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग. रेट्स आर गेटिंग हाई. कहाँ हाई हो रहा है? बीच में कमीशन वाला है, फार्मर है, फार्मर को तो सस्ता बेच रहा है. बीच में एजेंट्स बैठे हुए हैं जो इसको महंगा करके बेच रहे हैं. इन लोगों के पास आता है. गोवा 365 खातीर पणजीच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोवा फॉरवर्डाचो फुडार कितें? दर एक गोंयकाराक पडिल्लो हो प्रश्न. जाल्यार ह्या प्रश्नाचो सुटावो करतना गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो आनी फातोर्डेचो आमदार अजापीत करपी विधान करता. तो म्हणटा येता त्या सप्तकांत भाजपाचे कांय आमदार आनी फुडारी गोवा फॉरवर्डांत येवपाचे आसात. विजयान बुधवार दिसा मिडिया कडेन उलयतना हो गौप्यस्फोट केलो. भाजपाचे भोवतेक फुडारी बेजारल्यात, खास करून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या कारभाराक लागून. देखून ह्या पक्षांतले जायते फुडारी गोवा फॉरवर्डांत येवपाक उत्सूक आसात. विजय रथात कोण कोण बसतात ते फुडल्या सप्तकांत पळोवंक मेळटलें अशें दिसता. पळयात विजय कितें सांगता तो. पक्षान ह्या दसरो म्हणटा तो विक्ट्री ऑफ सत्याची जैत. असत्य जे मनशांक दिसता की सर्वसामान्य स्वाभिमानी गोंयकारांक जे पक्षान आहात ते तो पक्ष जो अन्याय करता. कितल्या वर्सांची सर्वीस, सोशल सर्वीस आनी पार्टीची सर्वीस करून अशे लोक आनी स्थानीक लिडर आशिल्ले लोक ह्या आठवड्याच्या एंडाक आमकां जॉयन जाता. 25 तारखेक एक मनीस जॉयन जावंक शकता, 26 तारखेक एक जॉयन जावंक शकता आनी मागीर ती लायन चालू आसता. आमकां जे जॉयन जातात मनीस तांकां पब्लीक स्टँडींग आहा. जे रुलींग पार्टी सोडून ओपोजिशनान आशिल्ल्या पार्टीक जॉयन जातात. ज्या मनशांक हाजे पयलीं अशें एक रेप्युटेशन आहा की मनोहर पर्रीकार जेन्ना काबार जाल्लो, जेन्ना तांचे आमदार बीजेपीचे आमदार ताका सोडून गेल्ले तेन्ना तांणी मैत्री आपल्या आमदारा कडेन सोडिल्ली
पूण पर्रीकारा बरोबर राविल्ले अशे लोकांक बीजेपीचो आतां बीट आयिल्लो आनी ते लोक तांकां दिसता की गोवा फॉरवर्ड पक्ष आनी स्थानीक पक्ष सर्वसामान्य गोंयकारांक न्याय दिवंक शकतलो आनी आमचो स्लोगन गोंय गोंयकार गोंयकारपणाचो हो तांकां बरो लागता आनी तांकां अशें दिसता की ते जॉईन जावंक शकता. गोवा 365 खातीर फातोड्डेच्यान संदीप तुयेंकार. लायटीचो आपालिपा गोंयकारांची तकली गरम करपाक लागला. एक तर सद्दां लायट मेळना, तितून येवपी लायटीची वाडीव बिलां. लोक बेजारल्यात. पाजरकोणीचे लोक ह्या विशया वयल्यान खवदळल्यात. फाटले 3 म्हयने ते लायटीचो त्रास सोंसतात. लायट गेल्ल्यान दिसाची 3 वरां तरी काळखात सारची पडटात. थळावे लोक सांगतात. दिसाचो लायटीचो आपालिपा जाल्यार रातच्या गरजेच्या वेळारय तो सोंसचो पडटा. फ्रिजात दवरलेल्यो वस्तू पेड्डेर जातात अश्यो कांय कागाळी आयल्यात. सगळे जाण वीज खात्याक दोश दितात. जाल्यार कांय उंचेल्या पदावयले अधिकारी सांगतात हो खंय थळावो प्रॉब्लेम. पळयात. लायट सारको आसना. एक 3 वरां 6 वरां लायट वयता आमकां. आमगे फ्रिजी आहा तितले पेडे जाता. आमी फोन करून सांगताय ते फोन केल्यार आतां येता हाल येता अशें कोताय मागीर सकाळीं देखून ते पावनाय लायट दिवपाक. रातभर आसना लायट आनी दिसाचे सेम त्रास. दिसाचे सेम प्रॉब्लम. फ्रिजीन दोताय तितले नुस्तें सगळे पेडे जाता. आमी आण दोताय न्हू भायर वचोन लॉकडावनाचे वचो जायना म्हणटून आनी फ्रिजी आण दोताय. करोना लागून भायर वचो जायना म्हणटून आनी फ्रिजीक आण दोताय ते सगळे इतले पेडे जाता. आमी फोन करीत रावताय लायटी डिपार्टमेंटाक बाबा लायट ना यो यो म्हण ते आन्सरूय कोनाय. लाईट आसना फोन केले ते म्हणटा मेन गेले म्हळ्यार कितकोन एवरीडे कितकोन मेन वयता. सदां भुरग्यां रातीको न्हिदोंक जाय जाल्यार न्हिदोन देखून लायट आसना. फॅन पेटना कांय जायना किम जाताय. फ्रिजीन तलो पेडे जाता. मात लायट येना जाल्यार हेजे मुखार आमी नेक्स्ट स्टेप घेतले आतां. ट्रान्सफॉर्मर गेलो मग तो न्यू ट्रान्सफॉर्मर गेलो तेमी हिंगा पूण तरी पूण सेम प्रॉब्लम आहा. लोड घेना हाय वोल्टेज गेलो तरी पूण कांय जालें ना. पयलीं आनी वर्स जाला. हेजे मुखार आमी सगळे एकठांय जावन पोतून हेजे मुखार आनी मिटींग बी घेवन मागीर मुखार आमी MLA वर वयतले ना जाल्यार मिनिस्टर आहा मिनिस्टरा बरोबर वयतले. गोवा 365 खातीर पांजरकोणीच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. उदका पुरवणेंतल्या अनियतपणाक लागून मुरगांवचे लोक चाळवल्यात. आतां 2 म्हयने जायत आयले तांकां उदकाची पुरवण खंय सारकी जाली ना आनी आतां तांचे 500 पेड्डार जाल्ल्याचें तांणी सांगलें. उदकाच्या विशया वयल्यान मुरगांवच्या लोकांनी बुधवारा PWDचो अभियंतो आनी थळावो आमदार मिलिंद नायकाची भेट घेतली. फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन थळाव्या लोकांक सारकें उदकच येना. उदकाचो प्रस्न जाग्यार घालता अशें PWD अभियंतो आनी थळाव्या आमदारान लोकांक आश्वासन दिलें. आमकां सामके त्रास जालेले. उदक तर आमच्या भोगद्या तर सामकें येना. आमकां कमीत कमी 6 ते 9 दिसा तर आमकां उदक जाय आनी ते बी प्रेशरान जाय. केन्नासून प्रॉब्लेम असो जालो? आतां केन्नासून म्हटल्यार हे 2-3 म्हयने जाल्यार सामके त्रास जाले. चवथी पयलीं तरी म्हळ्यार जुनाच्या पयलीं तरी आमकां मे म्हयन्यान एप्रील म्हयन्यान उदक तरी बरें आसलेलें. हे जून स्टार्ट जाल्यार सामकें उदक आमकां त्रास करता. Till when it will be solved? So let us see, today they are doing some experiment actually. So with that actually there will be improvement. So what happened was I had present there is a PSC line. The PSC line always there is a breakdown. So because of breakdown pressure is getting reduced. So once JICA line is ready, so it will be flow will be increased and the system will improve. But it will take time. So meantime I have told them to do some experiments. Sir, what temporary arrangements have been done till the time JICA line is ready? Just study. I will not tell now. But how much time take do for JICA? JICA to complete at least it will take 2 months. That's what they told me. Already that bridge they are constructing, truss bridge is ready at Dabolim. So they have to pass the line over the truss bridge and they have to connect other side. So that will take bit time. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. गोंयकारांचे तकलेर पावसाची कृपा अजूनय उफेत आसा. परतीच्या पावसाचो मुक्काम अजून 1 सप्तकभर तरी आसपाक शकता. ताका लागून गोंयांत 23 तारखे मेरेन उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.